खण प्रश्नार राज्याचे हित पळोवन फेरविचार याचिका दाखल केल्ली आसा. ह्या खातीर न्यायी प्रक्रियेत मागणी केल्या. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. तुम्ही म्हणजे MMDR अमेंडमेंट करपाचो हें केलो ऑप्शन क्लोज जाला ना. जर व्यवस्थित म्हणटा की आम्ही रिव्ह्यू पिटिशन घातला, आम्ही रिव्ह्यू पिटिशन घातला इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट मायनिंग. तितून एक 2-3 क्लॉज आसा अकॉर्डिंग टू द MMDR Act 80A हे जे हें आसा त्यानुसार तांच्यांनी तितून म्हटलेलें आसा की रिन्युअल ऑफ द मायनिंग 50 years शूड बी गिवन द ऑपॉर्च्युनिटी. ती गोंयाक दिली ना आनी हो पयलो मुद्दो. अकॉर्डिंग टू द एबॉल्युशन एक्ट अगेन आमकां परत आसा तशी आमची लिजी चालू उरपा खातीर म्हणजे 50 वर्सांची ऑपॉर्च्युनिटी जी दिवपाक जाय आसली ती एबॉल्युशन एक्टान ना. आनी कन्सिडरेशन जे करपाक जाय आसलें हें सुप्रीम कोर्टान कन्सिडरेशन केलें. ह्यो 2 ते 3 गजाली ज्यो आसा ह्यो परत एकदा सुप्रीम कोर्टान हाजेर रिव्ह्यू पिटिशन इतक्यात करता ह्यो कन्सिडर करच्यो हें आमचें म्हणणें आसा. आनी त्यो जर कन्सिडर केल्यो जाल्यार डेफिनेटली वील गेट ऑपॉर्च्युनिटी फॉर अनादर म्हणजे टील 2037. त्या खातीर आमचें म्हणणें आसा की आमी न्यायीक प्रक्रियेन हें ऑलरेडी मागलां आनी ताजेर कन्सिडरेशन जें आसा हें सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार निर्णय आमच्या बाजून लागतलो हाजी आमकां अपेक्षा आसा. न्यायीक प्रक्रियेक खूब टायम लागता. आमी म्हटलां की एकदां फास्ट ट्रॅक करचें. आमी डिमांडूय आसा आमचें रिव्ह्यू पिटिशन घालतना. आमी तितून क्लियर कट मेन्शनूय केल्लें आसा. इट इज डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट हो डायरेक्ट गेला. तितूंतल्यान डायरेक्ट सफर जाल्ले लोक जे आसा ते जवळपास 1.5 लाख सुमार डायरेक्टली 1 लाख सुमार डायरेक्ट लोक आसा. इनडायरेक्ट लोकांची नोकरी गेल्या तितून 1.5 लाख सुमार आसा. आनी इनडायरेक्ट सफरर जे आसा अशा पद्दतीन ऑलमोस्ट म्हणजे दोनूय डिस्ट्रिक्टांतले फूल डेटा दिला, ताका सबमीट केला आनी कित्याक हे बेगिनात बेगीन घेवचें हें बी सांगलेलें आसा. खात्री आसा निकाल जो आसा हो जाता तितके बेगीन लागू शकता.